रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. जेरोबोआम आपणा इतल्याक चिंतूंक लागलो, राजवट की दाविदाच्या घराण्याक फाटी मेळटली. हो लोक आता जेरुसलेमांतल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बलिदाना भेटोवंक वसात जाल्यार ह्या लोकांची काळसां तांच्या धन्या सुदाच्या राया रेहोबोआमा थंय परततली आनी ती म्हाका जिवीशी मारतली. ह्या विशयांत सलाह घेतल्या उपरांत ताणें भांगाराची 2 वासरां केली आनी लोकांक म्हणलें, तुमी जायतो काळ जेरुसलेमाक वेतल्यात ते पुरो. इस्रायेला, हांगा आसा तुजो देव, जाणें तुका इजिप्तांतलो भायर हाडलो. ताणें एक वासरू बेतेलांत दवरलें आनी एक दानांत. हें पातकाक कारण जालें, कित्याक लोक बेतेलांतल्या आनी दानांतल्या ह्या वासरांशी गेलो. ताणें उंच सुवात्यांनी पुजेस्तानां बांदलीं आनी लेवी वंशा भायल्या लोकां मदल्यांक याजक केले. जेरोबोआमान 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जुदांत सलोनचे परबे परी बेतेलांत एक परब थारायली. ह्या संदर्भार तो वेदीचेर चडलो आनी आपणे केल्ल्या वासरांक ताणें बलयो भेटयल्यो. ताणें उंच सुवात्यांनी बांदल्या पुजेस्थानाच्या याजकांक बेतेलांत सेवा करूंक नेमले. ह्या घडीता उपरांती जेरोबोआमान आपले खोटेपण सांडलें ना. बगार ताणें उंच पुजेस्थाना पासत सामान्य लोकां मदल्यांक विंचून याजक केले. कुशी आसलेल्या हर एकल्याक अभिषिक्त केलो आनी तो उंच पुजेस्थानाचो याजक जालो. हें जावन आसलें पाताक जेरोबोआमाच्या घराण्याचे आनी ह्या पातका खातीर ते पृथ्वे वयले काडून ताचो सत्यानाश जावंक जाय आसलो. देवाचे उतार हे. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी आनीक संदर्भार व्हड एक लोकांसमूह एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवां आपल्या शिसांक सशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हणलें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन मुजे सांगाता तीं रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर तीं तंग जातीत. तांचे मदलीं थोडीं पयसतावन आयल्यांत. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेसू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फर्मायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्घां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. तीं सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 धालीं भरलीं. जेवल्लो लोक सोडून 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरां धाडलीं. आनी तो आपल्या शिसां सांगाता मुचव्यार सोडून दालमानुथा गांवाक पयन धरून गेलो. देवाचे उतार हे.